Speaker sir, I stand to support the demands and oppose the cut motion. Speaker sir, सगळ्यात पयलीं जेन्ना आज ऑनरेबल MLA निलेश काब्राल सर उलयतालो तेन्ना ताणें म्हणलें की आज सरकारा कडेन इतल्यो स्किम्स आसा पूण एक्टिविटीज काय खूब कमी आसा म्हणून. ह्यो एक्टिविटीज कित्याक कमी जाल्या, जर आज यूथ जो आसा तो आज फार्मिंगा कडेन तितलो एट्रॅक्टेड ना, तातूंत भितर पयशे कमी आसा म्हणून नाजाल्यार आनी खुबश्या गोश्टी खातीर तो तितलो एट्रॅक्टेड ना. सो खंय तरी अवेरनेस करप हें म्हाका दिसता चड गरजेचें आसा आनी तें अवेरनेस केलें जाल्यारूच तांकां इन्सेंटिव्स दिले जाल्यारूच तो यूथ खंय तरी आमच्या फार्मिंगा कडेन येतलो. सेकंडली सर, आज आमी पळयतात की हेल्थ इश्यूज आमकां इतले मोठ्या प्रमाणार जाल्या. आज एवरी थर्ड ऑर फोर्थ पर्सन आमी सगळे हांगा मेंबर्स आसा आज खंय तरी कॅन्सराचें नांव आमी दिसांसून एक दोनदा आयकताच. आमी सगळेच आयकता बट आमी ताजेर कांयच करना. वी आर जस्ट सायलंट ऑन वाय दीस इज हॅपनिंग. दोतोर म्हणटा की कॅमिकल्स आमचे बॉडीन चड जाल्या आनी ताज्या खातीर आमचो इटींग हॅबीट चेंज जाल्या आनी ताज्या खातीर हे कॅन्सराचें प्रमाण नाल्यार वेगळ्या वेगळ्या दुयेंसाचें प्रमाण वाडलां म्हणून. आनी ताजेर उपाय कितें जाल्यार आमी तें कॅमिकल फ्री कितें तरी खावपाचें. आनी त्या खातीर म्हाका दिसता नॅचरल फार्मींग नाल्यार प्राकृतीक शेती जी आज सरकारान फुडें व्हेल्ली ताजें खंय कितें पावलां तें अजून कांय कळना. स्पिकर सर, म्हाका ऑनरेबल CMा बरोबर गुजरात वचपाची संदी मेळिल्ली आनी ती प्राकृतीक शेती कशी जाता, नॅचरल फार्मींग कशें जाता तें पळोवपाची संदी मेळ्ळी. आमचो गव्हर्नर थंयचो आचार्य देवव्रतजी तो स्वता फार्मींग करता आनी ताणें जेन्ना आमकां सगळें सांगलें ताजे डिटेल्स तेन्ना अशें कळून आयलें की प्राकृतीक शेती ऑर नॅचरल फार्मींग इज द मोस्ट इजियस्ट वे ऑफ फार्मींग. देर इज नो केमिकल इनवॉल्ड. एवरीथींग म्हणजे मॅन्युअर धरून सगळें कितें आसा तें शेण नाल्यार गायचें मूत बीत तसलें हातूनच हें केल्लें गोडान बिडान केल्लें मॅन्युअर आसा. दॅट इज मोर चिपर आनी तुका एक शेती करतलो जाल्यार तुका तितलो इनपूट ना म्हणजे इन्वेस्टमेंटूय चड ना आनी आउटपूट 100% आसा. म्हणजे 30% टू इनपूट पयशे घालता 30 रुपया आनी तुका 100 रुपया कॅमिकल फ्री भाजी नाल्यार क्रॉप तुका मेळटा. तेंच आयडिया ऑनरेबल CMान बी म्हणजे पळोवन थंय ऑनरेबल गव्हर्नराक हांगा आपयल्लो आनी ताणें हांगा गोंयांत येवन ऑनरेबल आमचो रवी नायक सर मिनिस्टरूय आशिल्लो आनी थंय 400 ते 500 फार्मर्स थंय आयिल्ले आनी ताणें एक्सप्लेन करतकूच ते कन्विन्स जाले आनी म्हाका दिसता त्या 400 लोकांनीच नॅचरल फार्मींग करपाक स्टार्ट केलें. ताचो प्रोग्रेस खंय पावला तें म्हाका मंत्र्यान उतरान मेळटा जाल्यार चड बरें जालें. कित्याक सपोज आमी रूट कॉजूच सपोज मायनस केलो, आमी सदांच म्हणटा डेंग्यू बिंग्यू आमी फ्युमिगेशन करता सगळें करता पूण एक आमी रावंड मारलो आनी तें सोर्स आसा तोच सपोज एम्प्टी केलो जाल्यार म्हाका दिसता डेंग्यू जावपाक पावना. तशेंच आमी सपोज नॅचरल फार्मींग केलें आनी कॅमिकल्साचो वापरूच करूना जाल्यार म्हाका दिसता ही सगळी दुयेंसां जावपाची हें जातली. हांव मिनिस्टरा कडेन रिक्वेस्ट करतां आनी कळकळेची विनंती करतां की नॅचरल फार्मींग बरें फार्मींग हें मोठ्या प्रमाणार गोंयांत तुमी हातान घेवचें जाणें करून गोंयकारांचें हेल्थ बरें उरतलें. हेल्थ बरें उरलें जाल्यार सगळें बरें, नाजाल्यार कांय आमी उलोवन चड फायदो ना. आनी त्या खातीर हांव मिनिस्टरा कडेन तो एक डिमांड दवरतां. हांव चड उलयना पुणून आज POPच्यो मुर्त्यो आमी गणपती आयलो की तेन्नाच म्हाका दिसता एसेंब्ली सेशनाचा तेन्नाच उलयता आनी द हिस्ट्री रिपीट्स आनी ते POPच्यो मुर्त्यो आमी वर्सान वर्स घरा कडेन हाडटात आनी त्यो परत्योय आमी ते दुसरे दीस विसर्जन जालें की दर्यार पळयता आमकां वायट दिसता. आमी आमच्या परीन एक डिंगी बी घालून ते भितर व्हरून उडयता पूण थोडे लोक रातचे बिचे उडयता तो देवूच जेन्ना थंय दिसता बरें दिसना हाका. आमचो ऑनरेबल हांगा MLA आसा प्रेमेन शेट जो स्वता मातयेच्यो मुर्त्यो करता. म्हाका दिसता ताजे कडल्यान एडवायस घेवन म्हणजे हे आमी अवेरनेस कशें करप. लोक जेन्ना स्टॉप करतले तेन्ना थंयच्यान येवपाच्यो स्टॉप जातल्यो. आमी लोक जो पर्यंत त्यो घेत रावता नाजाल्यार त्यो बऱ्यो दिसता म्हणून मातश्यो अशें कितें आसता न्ही मातश्यो बऱ्यो दिसता त्यो POPच्यो मुर्त्यो लायट दिसता फिनिशींग बरें जाता म्हणून आमी त्यो घेवपा वता आनी आमी पर्यावरणा कडेन एनवायरमेंटा कडेन डॅमेज करता ती आमी कांयच पळयना. ताजेर एक लक्ष दवरप. सिवील सप्लायजान म्हाका इतलेंच सांगन दिसता की आज स्टाफाची शॉर्टेज हो संकल्प उलयलो पूण म्हाका दिसता आज तुमी सगळीं ऑनलायन एप्लिकेशन्सां घेता आनी एकदां तुमचें तें हें चलना. ई एप्लिकेशन जी तुमी घेता पोर्टलाचेर तो पोर्टल चलना आनी तातूंत भितर कन्फ्युजन जाता आनी लोकांक परत परत पावटी पडटा. सो मॅन्युअल कितें तरी घेवपाचें तुमी करचें आनी इतलेंच सांगून तो जो स्टाफ आमकां शॉर्टेज आसा तो जाता तितले बेगीन आमकां मेळोवन दिवचो इतलेंच मागता. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात GNH.